खंय तरी ह्यो ज्यो जमनी आसा पळय भाटकारांच्यो त्यो तांकां केन्नाच परत्यो मेळच्यो ना, कित्याक कितलीशींच वर्सां जाली हे वास्तव्य करून आसा आनी जे त्या जमनीचे मालक जाल्ले आसा. सो आता कितें करूंक शकता हे तेजो मोबदलो कसो मेळोंक शकता जर नॅशनल हायवेच्या मार्फत तांकां ते पयशे मेळटले. ही भाटकारशाही सगळी म्हणजे ती भाटां तेणी भायर वतले सगळे भाटकारांक वयतले आनी जे कोण खरे रावतात हांगा तांकां 16,000 कोणाक 20,000 म्हणजे जे स्ट्रक्चर आहा त्या प्रमाणे तेणी व्हॅल्युएशन केला. जमनीचे पयशे ना. आणि ते बीन केन्ना पोर्तुगेज टायमा वयल्यान जी स्ट्रक्चर आहा पळय आयज कितें जालें मनोहर पर्रीकरान आमकां आश्वासन दिलें तुमचे हांगा घर एक्को वयचें ना. सो त्या कारणान लोकांनी आपली घरां इल्ली आसली ती वाडोवन घेतली आणि अकस्मात होच सरकार आमचेर घालो घालतलो खंय स्वप्नानूय लोकांची हितून आता अकस्मात येयले हांकां खंय तरी दोंगराची आस जाली म्हणून हे सगळे कारस्थान चालू जाले. अरे आमी झगडटा आमचो गांव जो सगळी जमीन आमी खावयली तुमकां इल्लोसो गांव तितून हे सगळे सोबीत तुम्ही पळयला आसतले स्थळ आमचे आमी झगडटा ते स्थळाक लागून. म्हादेव आनी सातेरीचे स्थळ सोंपेपणी कोणाक लाभना. हे बोमकारांक लाभलेले आसा आमी ते खंयच्याय परिस्थितीन आमकां वगडोवपाचे ना. पण हे देंवचार तयार जाले आता खंय तरी सरकाराकूय थोड्या लोकांक दिसता आमी तेंचेर अन्याय करता पण हे 2-3 राक्षस आहा पळय ते राक्षस सामके उठले आमकां खावतलेच म्हणून गांव. कित्याक तांकां आस जाल्या खंय तरी 1 लाखाची तर वॉचड जमीन जी डेव्हलप करून जर दिली जाल्यार ताका 4-4 हजार स्क्वेअर मीटर जमीन फुकट मेळटा. आमचे कडेन प्रूफ ना पण ह्यो गोष्टी आमकां सगळ्यो खबर आहा. हे जमनीच्या आशेक लागून खंय तरी हे गरीब लोकांचे बळी हे घेवंक उठले. तांकां कितें जाला पयशां बरोबर दोंगराची एडीक जाले. प्रत्येक कडेन दोंगर सोंपले आता खंय आसा ना थंय ते खेड्या गांवांनी वचून पावले काबार.